आयज आमी 21वो लायफ स्टॉक सेन्सर सुरू करता आनी हो लायफ स्टॉक सेन्सर्स पयलो सेन्सर देशान करताले 1919 ते 20 सालान आनी हो 21वो लायफ स्टॉक सेन्सर्स. हो लायफ स्टॉक सेन्सर्स सगळ्या स्टेटींनी आनी युनियन टेरिटरीनी गव्हर्मेंट करून घेता आनी हो जवळ जवळ 16 स्पिसीस आहा आनी 221 ब्रीड आहा. हो महत्वाचो इतकोच म्हणजे ते ब्रीड्स म्हणजे पालतू जनावर मंकी आसूं किंवा एलिफंट, कॅटल, डॉग, कॅट हे सगळेच. आनी हें करपाचें कारण इतकेंच की लायफ स्टॉक केल्या उपरांत ह्या पासून सरकाराक कितको फायदो. समज सरकाराक हेज्या बद्दल उपाययोजना काडप, जे खेड्यापाड्या गांवांनी जे जनावर आसता, बोकडे आसूं, पिग्स आसूं जावं गायी आसूं, हेज्या पासून उत्पन्न काडून तेंचे आपलें जीवन सारयतात आनी ह्या खातीर तेज्या बरोबरूच तांकां बरें ट्रिटमेंट दिवपाक, रोगराई पासून पयस उरपाक योजना काडपाक हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल सरकाराक करून हे माध्यमान गावता. म्हणूनच हो सेन्सर्स आमी सरकार हो करता आनी ह्या खातीरूच आयज सुरू केल्या उपरांत आमचे वेटनरी सगळे ऑफिसर्स लोकांच्या दारा पर्यंत वयतले आनी सेन्सर्स करपाक तांकां मदत करची, तेंची आयडेंटिटी चॅक करची आनी खरेंच ते सेन्सर्स करता काय ना ते, आनी तांकां सहकार्य करपाची गरज आहा. कारण आमी पळयता की स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कॅटल खुबश्या प्रमाणांत लोकांक घातक जाल्ले आहा, लोकांक त्रास जाता आनी हेज्या खातीरूय आमच्या गोंय सरकारान स्पेशली डॉग्साचे जे हें आहा ब्रीड आहा हे सेपरेट आमचे सेन्सर्स करतले, जेणे करून काही डॉग्स बॅन केल्ले आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटान. हें सगळें नोंद घेवन फुडें तेजेर उपाययोजना करपाक जाय. कारण आमी पळयलां की पिटबुल बी ह्या सारकिल्ले डॉग मनशाक खरोच हानिकारक आहा म्हणून. आनी हांव आनी एकदां मागतां की लोकांनी आमच्या स्टाफाक सहकार्य बऱ्या पैकी करचें, जेणे करून सेन्सस बऱ्या पैकी कंप्लीट जातलो आनी सरकाराक तेजेर बऱ्या पैकी काम करूंक गावतलें. आयडेंटिफाय म्हणजे आमचे स्टाफ आहा पळय ते जनावरांक वळखतात सगळ्या, ते गेले की पळयतले. जे प्रत्येक आतां स्टे डॉग्स आहा ते आपूण करतले, पालतू जे कोणाच्या घरान आहा तेंच्या विचारून पळोवन करतले ते. रिजन कित्याक न्ही वर्साच्या वर्सा हो सगळ्यांत पयलो सेन्सर 1919-20 स्टार्ट केल्लो. हो 21वो एवरी 5 वर्सांनी सेंट्रल गव्हर्मेंट करतातूच आनी स्टेट गव्हर्मेंट करप आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिवप. ह्यो सगळें इन्फॉर्मेशन सेंटर हो एंड्रॉयड हितून डिजिटल हें करता आमी की आयज केलो की ऑटोमॅटीक रेकॉर्डार गेलो. लास्ट इयर न्हू, एवरी 5 years आसतलो ऑफिसान आसतलो. येयले आनी डेटा जो कलेक्ट करता इट इज ऑलरेडी इन पब्लीक डोमेन. आतां जो कंप्लीट जातलो 3 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातलो तो लोकांक कंप्लीट हे इट इज ह्युमन स्टॅटिस्टिक्स आसता पळय प्लॅनिंग त्याच प्रमाणे इमिजिएटली गेला रिकॉर्ड. हे जे स्ट्रे डॉग्स आनी कॅटल्स आसता पळय तेंचो डेटा काडपाक मातसो डिफिकल्ट जाता. कित्याक स्ट्रे डॉग्स आसा हे खुबशे एकदां कोण येयलो बिला भितर धांवन बी वयता, तांकां कशें चॅक टेंटेटिव्ह काडटलेच ते. तशें एकदम रावलो पयस दॅट इज जायना. शेवटी जनावरां न्हू. आतां स्टे डॉग्साचे गावपाक डिफिकल्ट जावं कोणाचे घरांचे पॅट डॉग आहा पळय तेजी 100%. स्टे डॉग्सूय गावतले आनी आमच्या डिपार्टमेंटाचे लोक भोंवत आसता न्हू, तांकांय खबर आहा की खंय आसता कितें. तितून आनीक इश्यू जाता तो म्हणजे आतां आमी तुमी सेन्सस काडटल्यात, आयज सेन्सस काडल्यात, तितून कांय जनावरां अशीं आसात जे खावपा खातीर यूज करता, तांकां मारून हत्या करून खाता. तितून दुकर आसूं न्ही, कोंबडी आसूं न्ही, ते आयज करून गेले की फाल्यां तेंचे जर कत्तल जाली जाल्यार ते आमचो सेन्सर्स आहा पळय ब्रीड, एज हें करीत आसतलें. आतां एज कितके आहा, ब्रीड कसलें आहा, सगळें इक्वली एज पासून. आतां बोकडी आसली आतां कत्तलखान्याक वयतलेच, तरी पूण दुसरें येतलें. पण आत्ताच्या घडी कितें आहा पळय तो आमी सेन्सर्स घेताले म्हणून तितून फाल्यां आतां लागना आमच्या सेन्सरान उंदीर आहा
जाल्यार प्लेग तयार जाता. दुकरा पासून आनी कितें हें जातलें असलें जावंक जायना. म्हणून गव्हर्मेंटाक प्रिकॉशन्स घेवपाक, हेल्थ वायज सांबाळपाक आनी गांवांनी ते हें जें दूद काडून जें हें आहा तें फार्मर दॅट इज सेपरेट. पूण हे कंट्रोल हाडपा खातीर मागीर तो डेटा इन्फॉर्मेशन बरो पडटा.